9 दिसांच्या वावरा उपरांत 7व्या दिसाक विसव घेतलो. बाग्योन झुजे वावराडी आपलो वावर संवसाराच्या सोडवणारा पासत ताणें संवसाराच्या सोडवणाराक ह्या संवसारान भितर सरता आसतना सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवारो, ह्या संवसारांतल्या धोक्यांतलो निवारो वावर केलो. तशेंच आपल्या वावरा वरवीं आपल्या कुटुंबाचें सोडवणाराच्या कुटुंबाचें उदार पासवण केली. ताणें पोसलेलो, ताणें राखलेलो, सांबाळलेलो सोडवणार जेजू ह्या वेळार पवित्र संस्कारान आमचे मुखार हाजीर आसा. खुशाल जावं, ताची स्तुती करूया, ताका वखाणुया. खरो जिवो देव पवित्र संस्कारान हाजीर जाला देखून ताका आर्गां दिवन दिनवासून सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे शक्तीन आमचो सगळो वावर ताच्या हातान घालून ताका परनिपाट आनी नमस्कार करूया. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी, तू
तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ले चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी तू चलवा, है मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चलवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। वो पवित्र संस्काराच्या पांयाचेर रावन आमची भेटवणी आमी ताका करूं. ह्या आयच्या दिसाक आमचें जिवीत आनी आमचो वावर ताच्याच हातान घालुया. ह्या आमच्या वावरान आमकां मेळ्ळलें सूख हो वावर करूंक आमकां जातले त्रास कश्ट आमचें दूख जेजूच्या हातान घालुया. आमच्या वावराचो सगलो फोड आमचें येस आमचो सक्सेस ह्याच वावरांतल्यान दुनिया देवाक आमी उबारुया. आमच्या वावरा विशीं आमची मागणी आमची विनंती देवा मुखार दवरुया. आमच्या वावरान आमचे बरोबर मिसळ जातलीं सगळीं आमचे कोवर्कर्स वा आमचे क्लायंट्स वो हेर येते वेते तांकांय सगल्यांक आनी तांचे लागीं आमी सांबाळटल्या संबंदांक जेजूच्या हातान घालुया. जण एकलो आमी ओगीच रावन आमचो खासगी वावर तूं कितें करताय, तुजो वावर कितें, ह्या आयच्या दिसाक करीत भाशेन ताच्या पांयाशी हाडुया.
देवाचो वावर, देवाची बरीपणां केन्नाच सोंपना, सदांच चालू आसता. आमचे पासत देव वावर करीत आसा. बागयोन जुजे वावरांनी आनी ताचेच भाशेन जायते वावरांनी आयज आसात, तांचो आयज आमी उगडास करता, तांचे पासत करीत भाशेन मागता. आमचोय वावर पवित्र जावचे पासत देवाच्या हातान घालता. हो वावर करूंक आमकां त्याच देवान, देवा बापान आदार दिला. आमकां वेंचून काडल्या, आमकां सोयेक दिल्या. देखून ह्या सगळ्या आमच्या वावरान ताची स्तुती जावंक गरज. E12 तुझी बरेपणां खुशियां गेल्या, तुझो Jingle Zaina
पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेवंक आमी तयार जाता आसतना दर एके भेटेन मनशाच्या हाताचो वावर आनी ह्या वावरांतल्यान तयार केल्लो उंडो आनी दाखांचो रोस आल्ताराचेर येता, जेजूच्या मासा रोगतान बदलता, कोळाची हो देव आजीर जाता. तुजो वावर जेजू मुखार दवर. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एंटनी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता देवाक दिन वाचून फ्रांसीस मास्करेनीस देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. ताचे बरोबर आमी सगळ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवया. भोव करून जो वावर आमकां दिल्लो आसा त्या वावरा पासत देवाक आर्गां दिवया. जो वावर करपी आसात त्या सगळ्या वावराड्यां पासत आयच्या दिसाक मागुया. सगळ्या वावराड्यांक तांचो वावर करता आसतना सुरक्षा, सगळ्या वावराड्यांक तांचो वावर करता आसतना फावो तो पागार, सगळ्यांक हो वावर करता आसतना फावो ती एथिक्स दी म्हूण मागुया. आनी ह्या वावरांतल्यान हो संवसार आमी नवो करूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी ही मिसाची भेट सुरू जाता आसतना इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमच्या जण एकल्याचो खासगी वावर ह्या वेळार आमी देवाक उबारुया.
बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमे क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आयज इगोस्मात परब कोत्ता बागेवन जे वावराडी आपणाचो चालतो वावर त्योय हें काम करून ताणें आपणाचें घरा भोंवयर काडलो. सगळे आमी कितें ना कितें काम कोत्ता आनी हो काम आमकां ओडपण हाडटा. बेकार भोंवना आमी कसलेंय आमी काम कोत्ता तें आमकां ओडपण हाडटा. कित्याक देवान मनशाक सांगलें तूं गांव वारून पोट भरतलोय. जेन्ना पातक केलें तेन्ना सांगलें तूं गांव वारून पोट भरतलोय. हें पिराचीत तुका. तर हें आमचें पिराचीत. जो कोण बरे भाशेन काम कोत्ता ताच्या पातकाचें पिराचीत जाता पिणांत बांद. तर हें मनान आमचो वार करपाक हें देणें आमकां मिसांत मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध. हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच आनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमया काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सुमया काकूट कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा सोर वस्तूंचेर रचणारा मनशान वावर करचो म्हूण तुवें थारायलें. बागेवन झुजेक आमचो आदोस आनी शारोती कसो घेवन तुवें आमकां फरमायिल्लें तें काम करूंक आनी तुवें बासायताय तें इनाम जोडूंक दयेन आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवो चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून पिदेसीचे आंतोकेंत पावतूच जुदेवाच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाच्या कुळाच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजलेच्या लोकान आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हूय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा घडोवन येवशें केल्लें ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळोंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलें शादी पावयल्या उपरांत तांणी ताका कुर्सावेलो देंवयलो आनी एके सोमादींत निखिपिलो. पूण देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केलो आनी गालिलियांतान आपणा बरोबर जेरुजल्याक गेल्ल्या तांकां जाय ते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हें आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केलोल्यो त्यो आमकां तांच्या भुरग्यांताय
जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आनी तुमकां परगट कोत्ता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सर्वेस्पराचें उतर. जाबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जाबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हजे पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जाबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकांचे सगली प्रितूम तुजे आदीन कोत्तलो. लोकनाचे बेणकाटेन तुमताची पदवी मोडटलो. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड कोत्तलो. जाबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें बें दवरात आनी तरतरून ताका पांये पडात. जाबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Hallelujah, 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 Sorvespor तुमचे सव्या आसूं. जुआ प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोर जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय आसा तुमी थंय आसतल्यात, आनी जंय हांव येता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज बागोवन जुजे वावराडी आमी परब कोत्ता. आनी आयज आख्या संवसाराक वावराड्यांचो दीस. कसो सुरू जालो वावराड्याचो दीस? आमी जाणा 19व शेकड्यावो काबार जाता आसतना जायते मनीस काम कोत्ताले. जायते मनीस युरोपाच्या देशांत हे काम कोत्ताले ते मनीस मेशिनां आयलीं.
जशें आमच्या काळार कम्प्युटर आयले आनीक मॅशीनां आयले म्हणटच मॅशीनां कोणें घेतलीं? कॅपिटलिस्ट म्हणटात ताणें, पयशे आहा ताणें घेतलीं मॅशीनां. आनीक मॅशीनां लायलीं आनी काम करूंक लागले. वावराड्यांक सांगलें तुमकां इतलें पगार मेळटलें, हें सगळें काम आमचीं मॅशीनां कोत्तात, आमचीं मॅशीनां कोत्तात. म्हणटच 100 रुपया भितर सोदता जाल्यार 9 आनी 5 रुपया आमचे मॅशीनाचे. 5 रुपया तुमकां, 5 रुपया तुमकां. 5 रुपया घेवन कशें पोट भरतलें? पिणांत बांदूं कशें पोट भरतलें? चांबोडाय जाली. आनी ताका म्हणटा आमी इंडस्ट्रियल रेवोल्युशन. युरोपाक इंडस्ट्रियल रेवोल्युशन सुरू जालें. ताका जबाब जाय आसलो आनी जबाब कम्युनिस्टांनी पयलो दिलो. कम्युनिस्टांनी सगळ्यांचें, कित्याक तें सगळें संवसारांत सगळ्यांचें. म्हजें तुजें म्हूण कांय ना. इगोर्ज मातशी फाटीं उरली आमची आनीक इगोर्ज मातीन जबाब दिलो. स्वता इगोर्ज मात जूंय येवनी ती आहा थिंगा इगोर्ज मात आसताच. हांगासर मातशें फाटीं उरली आनी जबाब दिलो. जबाब न्हय कम्युनिस्ट पूण जबाब सोशलिस्ट. सोशलिस्ट भिणांत बांदू. आमी जाणां हो पाप साहेब आमचो लेव 14वो हें नांव घेतलें लेव 13वो पाप साहेबाचें. कितें केलें ताणें? वावराड्यांचे रायट सांबाळले, वावराड्यांचे ओक सांबाळले. आनी हांवूय आहा तो सगळ्यांचे ओक सांबाळपाक. म्हाका जाय ताचें नांव लेव 14वो, कित्याक सगळ्यांचे ओक हांव सांबाळटलो. आनी ताणें हें एन्सिक्लिका काडलें, रेरम नोवारम एन्सिक्लिका काडलें, रेरम नोवारम. हाचेर ह्यो शिकोवण्यो आहल्यो, वावराड्यां पासत शिकोवण्यो आहल्यो. आनी ह्यो शिकोवण्यो आहल्यो पूण कम्युनिस्टांनी मायाची पयली थारायली वावराड्यांचो दीस. सगळ्या वावराड्यांक हॉलिडे, वावराड्याचो दीस. आनी वातिकानाक इटालियन वर्कर्स, कॅथलीक इटालियन वर्कर्स एकठांय जाताले मायाचे पयलीं सदांच. आनी 10 वर्सां एकठांय जाले तेन्ना, 10 वर्साक 10वे पावटी एकठांय जाले तेन्ना कितें अशें एकठांय जाताले? जी शिकोवण रेरम नोवारूम सोशलिजम ही शिकोवण, ती शिकोवण आहा ती आपणाची रिवायज कोत्ताले. म्हणल्या भाशेन परतून मनांत हाडटाले वावराड्याची शिकोवण जी लेव 13वो पाप साहेबान घातलेली. आनीक 1 मे 1955 वर्सा, 1 मे 1955 वर्सा 12वो पाप साहेबान, पियो 12वो पाप साहेबान आयच्या दिसाक, वावराड्याच्या दिसाक जेन्ना हे कामदार एकठांय जाले इताल्याक, ही परब दवरली विडांत बांदून. सांजेची परब, कॅथलीक परब तितून घातली. फकत वावराड्यांचो दीस पूण ही वावराडो दीस बागेवन केलो, बागेवन झुजे घातलो वावराडी. हे भाशेन हो बागेवंजेची परब आयज आयली भिणांत बांदून. तर बागेवंजे वावराडी आनी आयज वावराड्याचे ओक आमी राखूंक जाय. वावराडी कसो जालो आमी जाणा. जेन्ना आदावेन पातो केलें तेन्ना देवान ताका म्हणल्या भाशेन पिराचीत दिलें, दादल्याक पिराचीत दिलें, गांव वारून पोट भरतलोय. श्राप न्हय तो, पिराचीत आशिर्वाद तो. आनी बायले कितें सांगलें? बायले कितें सांगलें? दादल्याक सांगलें गांव वारून पोट भरतलोय. बायले कितें सांगलें? तूं बसून जेवतली. कितें सांगलें? कसलें प्राचीत दिलें बायलेक?
9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत बाळकाक सांबाळटली हें प्राचीत तुजें. 9 म्हयने तुज्या बाळकाक तुज्या कुसव्यांत सांबाळटली. ताका प्राचीत दिलें गांव वारून पोट भरतलोय आनी बायलेक दिलें 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत बाळकाक सांबाळटली हेचें प्राचीत. तो कांयकूय 2 भाशेन दिलें. तर जेन्ना 12 पाप साहेबान पियो 12 पाप साहेबान हें फेस्त घातलें 1955 वर्साक, तेन्ना बागेवंजेचे वावराडी म्हूण मायाचे पयलीर आमी फेस्त करता. होरेज वावराडी तो जायत कांयच हळशें आमकां ताचें मेळोना, कांयच मेळोना. पवित्र पुस्तक वाचन जाल्यार कांयशें मेळोना भिणान बांदून. आनी हांव 2 सुवातांनी बागेवंजेची इगर्जो कपेलांत चलयल्यान. सेंट जोझफ चॅपल बांदा चोलना आनी सेंट जोझफ चर्च पेरने थंयसर गेलो. आनी जेन्ना कित भाशेन लोकांची भास येताली म्हाका पावोवपाक पेरने आसोलना सावन ऑल्टर सर्वांची भास येताली. ऑल्टर सर्वस जायते ऑल्टर सर्वस भिणांत बांदून. मेस्तां वाडो म्हण आहा थंयसर. आनी मेस्तां वाड्याचे भुरगीं ताका तितलें इम्पोर्टन्स दिवंक ना, पूण हांव गेलो तेन्ना इम्पोर्टन्स मेळ्ळी. म्हाका सांगूंक आयलें, फादर तुवें आमच्या भुरग्यांक बरीं केलीं, कितले ऑल्टर बॉयज ऑल्टर सर्वस केले तुवें. आनी एक भास आयली म्हाका पावोवपाक. हे भुरगे पावता पावता इगोर्जेन केले पळोवपाक. आमचो सांज जे आसोलना केदो आहा आनी ताचो सांज जे पेडणे केदो आहा. तो सांगूंक आयलें आमचो बरो मोठो आहा, ताचो बारीक. तो तुमचे भाशेन मोठो आहा, तो बारीक पेडणेकारां भाशेन भिणांत बांदून. तर बागेवन झुजे वावराडी. आनी वावराडी आमकां दिसता आमचे प्रमाणे जेजून आपणाचो भौशीक वावर सुरू करचे आदीं 30 वर्सां जातो सुरू केलो. पूण त्या आदीं बागेवन झुजे मेलो. आनी मेलो म्हणटूच हो वावर जेजू करूंक लागलो. घर आपणाचें वयर काडपाचें तेव्याचें काम जेजू करूंक लागलो. आनी बागेवन झुजेन आपणाचो धाकलो वावर व्हडलो तेवय न्हू तो. व्हडले तेवय आसता आमचे आल्तार कोताक ते भाशेन आनी कितें बिस्ती बाकी ना. आनी धाकल्यो वस्ती करपाचो तेवूय तो. पूण तेच वावरा उदेशी आपणाचें पोट ताणें फामिलीचें भरलें. आनी बागेवन पियो 12 पाप साहेब ताका आमचो पात्रोन करता. वावराडी बागेवन जे वावराडी हो वावराड्याचो दीस आख्या संवसारांत आयज कम्युनिस्टांनी घडलो तो. कम्युनिस्टांनी. पूण सांगपाक ही परब आमी बागेवंत करुया. आनी कशी बागेवंत करूंक जाता? बागेवंत जुजेचें फेस्त आयच्या दिसाक ताणें घातलें. आनी आमकां नामणो केलो बागेवंत जुजे वावराडी कसो काम करून आपणाचें घोराबो ताणें वयर काडलो. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C21 पेज नंबर 39. C21. He
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा देवा, सर काकुतीची जोर भाग्यों जेचो उगडास काडून आम तुजे सदरे मुखार हाडटाव, त्या दानाचे दयेंत दिश्त घाल. आमी वंपताव ती दानाचे लागीं विनवती करतल्यांक राख म्हूण मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सरस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सूर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळा मोमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जाला आमची पासकांची बली. ताचे वरी पुर्विलो युग संपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत पुन्हा एक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासतात जे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवतां दोलबार तुका तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोहा पणीच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. आनी म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही मावशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ते आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सुमेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
अशें लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय खेरीत भाशेन सगळे वावराडी जे वावर करून सोंपून गेल्यात तांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांशी काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवंत आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, बागेवंत जुजेत तिचो पोती, बागेवंत धर्मदुतां, बागेवंत जुजेवाज आनी बागेवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुजी तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सुदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासताक. आमी सगळीं वावराडी कसलो ना कसलो वावर कोत्ता आमी आनी आमचें पिराचीत जाता. शिराप न्हय, वावर आमचो शिराप न्हय पण पिराचीत जाता. हे मनान धरून सगळीं आमी जण एकलो आमचो वावर बरे भाशेन करपाक सगळीं आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य कांय तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस रायजे जमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांय पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अतिरिक्तांव जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुस्तुक्या कोडान सांबाळ. जो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D21 पेज नंबर 58. D21. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें कारण कर क्रिस्ताच्या रोका म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकांत पडोवपाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा तूं बऱ्या जेजू जितांत बाय तुज्या दयांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट सुस्मातलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या जगात तूं म्हाका पळय तुजे शिव तूं म्हाका फर्माय भक्ता सादी तुका वागणच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गींचे स्वादीक जेवणान दादोशी जाल्यांत आमी भाग्योजेची देख घेवन तुजे प्रितीमोगाचे खुणा आमच्या काळजान नियाळूंक
आनी अशें निरतूर शांतीचें फळ भोगूंक आमकां फाव कर म्हूण कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचात मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया U17 पेज नंबर 239 U17. Mornazo